सगळ्यांक येवकार तुम्ही पळोवपाक शकता। हांव सद्या ओल्ड गोवा ते दिवार जी फेरी वता त्या फेरयेन आसा। आमी आयज दिवार ह्या गजाली खातीर वता कारण तुम्ही आयकलाच आसतले पोतेकाराचे जे फेस्टिवल जाता पोतेकार फेस्टिवल, ते फेस्टिवल सद्या दिवार आयलँडाचेर चालू आसा आणि ह्या दिसांनी आमी ह्या पोतेकारा बद्दलचे जायते रील्स सोशल मिडियाचेर पळयता आसतले, पूण खुबदां आमकां ह्या पोतेकार फेस्टिवलाची म्हायती खबर नासतली। फक्त आमी रील पळयता आसतले, तितलो जेन्ना पोतेकाराचे जे फेस्टिवल जाता तितलोच काळ ते रील आमी शेअर करता आसतले, पूण ह्या पोतेकार फेस्टिवलाची एक्झॅक्ट म्हायती कितें, हे पोतेकार फेस्टिवल केन्नाच्यान चालू जालें, कोणें चालू केलें आणि आतां हे दिवाडकार जे आसा ते हे फेस्टिवल कशा तरेन फुडें व्हरता आणि आमचे जे गोंयचे दायज आसा ते कशा तरेन ते सांबाळटा, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी सद्या दिवाडे या आणि थंयच्यान जे हांगासरले दिवाडचे जे दिवाडकार आसा तांचे कडल्यान जाणा जावन घेवया। सद्या आसा दिवाडे आणि आमचे वांगडा आसा सर फ्रेडी फेरांव जे हांगासरले दिवाडकार। तांचे कडल्यान आमी जाणा जावन घेवया की हे पोतेकार केन्नाच्यान सुरवात जाली, कशा तरेन ते पयलीं करताले आणि आतां नवें जेन्ना आधुनीकरण ताचें जालां ते कशा तरेन जालां ते। सर, पोतेकार म्हणटा ताची सुरवात केन्नाच्यान जाली? एक्चुअली हो कार्निवलूच। होय, कार्निवलूच। पोतेकार केन्ना जाले म्हूण तुका सांगू, मुखे डेट मुखे इयर सांगपाक कळचें ना म्हाका इतलो। मागीर जाणट्याचे पोर्चुगीज टायमाचो, पूण पार्ट ऑफ कार्निवल। पोतेकार म्हणटा ते आमचे दिवाडीनूच जाता, पोतेकार दिवाडीनूच जाता। आतां शाश्टीन सावथाक वचत जाल्यार ते केल्टी यात्रा जाता, इंत्रूज जाता, तो देव वे ऑफ सेलिब्रेटींग, ते तांची हें करता, तांचे ट्रेडिशन तशें। आमचे हांगा कल्चरल ट्रेडिशन आमचे पोतेकार न्हेसता 3 दीस, म्हणजे शेनवारा पणजे कार्निवल जाता आनी मागीर संडे मंडे ट्युजडे बिफोर लँड आमी हांगा हें करता। भुरग्यांनी तेन्ना ल्हान आसतना पोतेकार आमी पळय धांवताले, पोतेकार पळयताले। आतां भुरगे पळयता तुका, आतां पळयना, आतां फुड्यान वयता। एक्चुअली बेजिकली पोतेकार म्हणजे कारण कितें, आमकां आमी ल्हान आसतना म्हणजे आमकां आतां माय बाय कितें म्हणटाली, पळया जेवना मस्ती करतात, पोतेकार येतले सकाळीं घालताले व्हरताले। आनी तेन्ना पासून म्हणटाले, हां बाबा व्हडले पोतेकार जाणा मरे, पुलाचे येता, धरता सकाळीं घालता आनी मागीर त्या भुरग्यांक पुलाक घालता। पुलाक कित्याक घालप? हां, एक ब्रिजाचो खांबो उबो करपाक तांकां रगत जाय, अशी भिरांत घालून घालून मागीर तो हायना नाका थंय पासून जेवतालो आनी मस्ती करनासलो। आतांचे भुरगे मोबायल नाल्यार टीव्ही लागता। आतां मोबायल नाल्यार टीव्ही चड तांकां ना। आनी इवन हें नासतना, ह्यो कापणी नासतना पयलीं बैलांकूच आसताले, आतां पोतेकारांक ह्यो गरजेच्यो सारक्यो। कित्याक काय म्हळ्यार हाजेर इफेक्ट तो, हाजेर सारको इफेक्ट। कित्याक आतां पयसा ते पायणीच्यान येता पोतेकार, तूं ताजें मास्क पळयना, मास्क ताणें रब्बर घाललां वो कागदाचें घाललां तें केल्लें तें पळयना, पूण कितें आवाजार येता रे, व्हडले येता पोतेकार, लांब येता पोतेकार, मागीर लागीं येतूच ताका कळटा आ बाबा हें मास्क सॉलीड मरे। पूण आदी ती कितें एकूच शेपीची, एक तर अशें लांब रोगड्यार काडलेली जावं हें करून आमचे चिखलाचे फड्डे करून, नाजाल्यार कोणाच्या दुर्गाक अशे शिवांचे वाघाची तोंडां आहा ताका पेपरां मारून काडपाची।
आतां कितें जालां आतां सगळें लॅटेक्स आनी रबर जाला. आता हे म्हणटा न्ही फूल पोतेकार, सो ते कशा तरेन जाता एकदां न्हेसले मागीर ते गांवभर भोंवतात ते सगळ्याक ना एक्चुअली कितें आतां हे 2-3 वर्सांक मातशें हें चेंज जाला जनरेशन डिफरंट जाला म्हण. पयलीं कितें करताले न्हेसताले व्हडलेच न्हेसताले पूण ते कितें तांचो रूट फिक्स आसलो. उमक्यागेर जेवणाक आपयल्या, उमक्यागेर मागीर चायेक आपयल्या. तशेंच आमी न्हेसले म्हणटात एक ते आर्माकार म्हण ते सदांच वेलकम करता. म्हणजे पोतेकारांक आपयता मुद्दम यो आतां तुमी न्हेसून येता मरे, तातूंत मज्जा ती. आनी केल्ले मास्क म्हणल्यार तुका आनीक उमेद आनी ते एप्रिसिएशन मेळटा तुका. बराबर आनी बरें केलां मरे, त्रास घेवन मास्क केला. नाजाल्यार कितें हें रेडीमेड मरे युकेच्यान हाडला ते जातालें. पूण तेन्नाचे पोतेकार कितें तुका अशे फॅशन शो अशे फॅन्सी ड्रेस कशे एके हाजेर जाग्यार आसनासले. आख्खे दिवाळेन भोंवप कणांक भुरगीं मेवली भुरग्यांक मेकळप, कोण जाणटी मेवली जाणट्यांकूय मेकळप. म्हणजे तशें ती मज्जा. आनी भिता तेन्ना मज्जा ती. बिना जाल्यार तितली मज्जा ना. कित्याक आमकांय पासून घालता साकान, एक फावट म्हाकाय घाल्लो साकान. पूण कितें आमी चावप तांकां पोतेकारांचे तांबडे कोले आमकां भियोन धांवता फुडें म्हण. एक्चुअली आमी भितात पूण तांकां चावप. म्हाका एक फावट व्हेलो हांगातान बरो 1 किलोमिटर सुमार व्हेलो आनी मागीर सोडलो. मागीर परत तेंच धांवन येता आसतना पोतेकारांचे तांबडे कोले आमकां भियोन धांवता फुडें. म्हणल्यार अशें पोतयेनूय साकान अशें भरून व्हरताले. होय आतां कोण साकी हाडना, बडयो घेता जायत. पूण पयलीं साक आनी हें सोरो पडटाले, साक हाडटाले ते मेन हाडले. आनी पोतेकार न्हेसलो म्हणटा तुज्यान हांव उलयता असो तो उलोवंक जायना, डिस्गायज करूंक जाय. नाजाल्यार तो म्हाका गांवचो भाव वळखतलो न्ही. आयडेंटिटी कळोवंक उपकारना म्हणजे दुसऱ्याच ताळेन उलोवप. अजूनही तशेंच जाता. तशेंच करप न्ही तें तीच ब्युटी. म्हणल्यार आवाज वळखपाक ना. नाल्यार तुका हांव इंटरव्यू पोतेकार न्हेसूनच दिवपाचो. कळटलें न्ही कोण तो. हे म्हाका दिसता खूब जाणांक खबर नासतलें की ते आयडेंटिटी लास्ट मेरेन रिवील जायना. रिवील जावंक होय ताजेर शो तो. ताजेरूच शो ना. पूण हे आतां जे पोतेकार न्हेसता ते दिवाडकारूच न्हेसता. कारण कित्याक म्हणटा हांव, तुमी म्हणटा आतां आयडेंटिटी रिवील जायना. सो तेन्ना कशें कळटलें की दिवाडच्या भायल्यान कोण येवन जर पोतेकार. रायट लास्ट इयर पासून जाला हें. म्हळ्यार म्हजे आतां फ्रेंड आहा अरे बरें जाता तुमचे पोतेकार, आमकांय एक्सपिरियन्स करपाक जाय म्हळ्यार ताजे फ्रेंड आयले. पूण इट इज नॉट मेंट फॉर आवटसायडर्स. कित्याक तें सांगता फाल्यां कोण कोणाचेर रागूय काडूंक शकता. बिहायंड द मास्क आमी नको कोण आसा पळय तो. म्हळ्यार फाल्यां कोणाक हें चोरी करूंक शकता, कोणाक तोपूंकूय शकता, कितें अनवॉन्टेड सिट्युएशन जावंक शकता. मागीर तें कंट्रोल जावपाचें ना आनी मागीर पोतेकारूय बंद पडटले. आमचे वांगडा गोंयचे फामाद अशे शेफ रेगो आसा, ते दिवाडकार जावन आसा. आनी म्हाका दिसता शेफ तुमकां तुमच्यो भुरगेपणांच्यो यादी खूब आसतल्यो पोतेकार म्हणले म्हणटकीर. कशा तरेन जाताले त्या वेळार? आदी जायते डिफरन्स जाता. आदी आतां लोक भियेना पोतेकारांक कोण चडशे न्हेसतात बरे हें करतात. आमी आदी धाकटे आसतना भियोन देरान आपूण भितर मातशें देर उकडून हे पळयताले पोतेकारांक. बेश्टे इतले भिरांत दिसताले. साक घेवन आसताले, ते कापिणी घालताले गोरवांच्यो आनी बोबू सारक्यो न्हेसताले, सारके डिफरंट सारके. शेफ आनी म्हणटा फेस्टिवल म्हणटकीर आतां जेवणां पोतेकाराच्या निमतान बीन कितें वेगळें हांगासर जेवण तशें? केन्ना तिसरे दिसाचें एक्चुअली जेवण करताले पोतेकार कार्निवालाक. तिसरे दिसा जेवण निमणे दिसा करताले चडशे. कोण अर्दे पयले दिसा करताले पूण तिसरे दिसा चड करी. आमी ती करताले कितें दिसता तर बांगडे करताले, हे स्मोक मॅक्रल्स करताले, बांगडे भाजताले तोंडान म्हणून. चडशे तोंडान भाजताले बांगडे.
मागीर बांगडे रेशाद करताले, मागीर चडशे प्रॉन्सां करून बॉयल करताले आनी स्टीम करप, प्रॉन्सां बेश्टी खावप तातूंतच, मागीर तातूंत पुलाव करप, मागीर तातूंत फोक सोलपतेर करताले, डिफरंट डिशीज करताले. पूण सो द बॉयज यूज टू गेट, पीपल यूज टू गेट एन्जॉयड ओल्ड. पूण हे डिफरंट पीपल डिफरंट वे लातोड करताली डेजर्टां, मागीर गोडशीं करप, तशें करताले सगळे डेजर्टां आदी. आतां कितें करता कोण न्ही, आतांय करता पूण दे मेक्स डिफरंट वेज. केविन, तुज्या हातीन म्हाका मास्क दिश्टी पडटा. एक म्हाका दिसता हे ट्रेडिशनल स्टायल ही मास्क करपाची. करेक्ट. हे आमी मास्क फाटल्यान पळयत जाल्यार तुवें पेपराचे ग्रूथलान पेपराचे हे मास्क कोत्ताले आमी आदी. आतां न्हूय सगळी रबराची मोही आयल्या आनी लोक आतां भायलीं सगळीं हाडटा आनी हेजो वालोर गेला. पूण आमी थोडेच हा जे ही आयजुनी काडटा आनी आयजुनी आमी ही घालून भोंवता. हितून तुका गरमी जायना, हितून तुका कांयच प्रॉब्लम ना, फुगासांव जायना, कांयच जायना आनी काडपाकूय इजी. एंड इट इज अ ट्रेडिशन ऑफ पोतेकार. दीस इज द ओरिजिनॅलिटी ऑफ पोतेकार. सो आतां बेजिकली हो हेजे रोगड्याचेर धरून काडला तुवें. वय हेजेर आमी हो रोगडो आनी हेजेर मोल्ड घालून हो मोल्ड घालप आनी हो सारको मोल्ड पेपरां मारून मारून ग्रुतान पेपरां मारून मारून काडप आनी मागीर पेंटींग करप. हे पयलींच्यान आतां ही पद्दती अशी कित्याचेर हें करून करप. वय आदी इगोर्जे वचून लोक आमच्या सातांचे तकल्यो बाळडप, लाकडाच्यो तकल्यो आसताल्यो त्या सांकिस्तांक कितेंय दिवन ताका इल्लें ती हाडप आनी दिसा भितर जाता तितली मोही काडप फास्ट फास्ट फास्ट. कित्याक ते राती म्हणल्यार पोत्ते दिवंक जाय आसले, ताजो कॉन्ट्रॅक्टूच तसो आसतालो. सकाळीं वर उगीच आनी हाड मागीर आनी काडून दी तें. म्हणटच तेन्ना सगल्यांकूच मेळोन नासलें म्हणटच अर्दे रोगड्यांचेरूय काडटाले मोही. वय सो तुगेले भुरगेपणांच्यो सामक्यो अश्यो यादी कितें आसा पोतेकाराक? भुरग्यापणाल्या यादी म्हणल्यार आमी भुरगे आसतना एक 5 वर्सांचे 8 वर्सांचे पासून आसतना म्हाका दिसता घरांतलेच भायर सरोन आसले. 3 दीस वय 3 दीस हा म्हणल्यार 2-3 दीस हा म्हणल्यार बॉन्ड रावताले भितर पयलेच. आनी 3 दीस जातोच पासून पोतेकार म्हाका दिसता आमच्या कानान तोरी कापिणीचो आवाज कोणोंग कोणोंग कर तोरी येत आसतालो. आदी गाड्यांक मोशीन घालून उजार करताले ते पासून गेल्यार पोतेकारूच येता कशें दिसतालें आमकां. ताका लागून आमी भियोनूच आसताले. आनी आदले पोतेकार म्हणजे आतांची भुरगीं तुका भियेना ओद्दी भियेता. पूण आदीं तुका सोशल मिडिया नाहल्ली, कांय नाहल्लें, कोण व्हिडिओ काडनाहलो, कोण फोटो काडनाहलो, कितली मस्ती करूंक जाताली सजमलो न्ही. म्हणटच देर वॉज नो लिमिट्स टू एनीथींग. आमकां पासून साकान घालून ह्या जाग्याले दुसऱ्या जाग्यार वचून सोडटाले. हय आनी साकान घालप म्हणजे साकान तुका केन्ना हें जायना आहलें, सफोकेशन ना कांय ना, बिकॉज अ सॅक, ज्यूट सॅक. सो तेय जाणा आहले कितली लिमीट आसताली पळय ती बा. आनी
आनी इम्पॉर्टन्स म्हणजे पोतेकारपाचें इम्पॉर्टन्स म्हणजे कितें जालां, आदीं आमकां ओरोसभर जेवणां पोतेकार येताले आनी कितें केलें पोतेकार येताले. सो तूं ते भियेंतूच आसलो तूं, भिरांतीनूच आसलो तूं थ्रू आवट द इयर, वेन वी वे किड्स. हय. आनी आतांच्या भुरग्यांक फोन्स आहा आनी कितें आहा, सोशल मिडिया इज बिकम सो मच, मिडिया इज बिकम सो मच. सो आदलें ट्रेडिशन, ताका लागून आमी आयजुनी पेपरांची मोही काडून हे पाटीन पासून आमच्या ग्रुपान 4 मोही पेपराची हाडली 6 जाणांतली. सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू कीप एंड वी वॉन्ट टू टेल यंगस्टर्स ऑल्सो, ट्राय नॉट टू गेट ऑल दीज मास्क, ट्राय टू डू कोर मोही आनी नेसा. I would like to teach my son also, I've got a son, so I would like to teach my son to do a nice mask of paper mache. Be creative. Divar is a place full of creative people. So I would like for the coming generation सांगपाक की बोरी पेपराची मास्कां करा, ट्रेडिशन वयर दवरा आमचें, मस्तेपणां थोडी करा आनी बरे भाशेन 3 दीस ह्या पोतेकारांचे उमेदीन सारा. हांवें म्हाजी आयडेंटिटी रिवील केली, पूण हांगासर जे दिवाडकार पोतेकार जातात ते मात आपली आयडेंटिटी केन्नाच रिवील करिना. आनी हांगासर लोकांक खबरूच आसना की हे फावटी खंयच्या दिवाडकारान कसलें सॉंग केलां. हांगासर खुबश्यो ज्यो गजाली पोतेकारा बद्दलच्यो आशिल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता खुबश्या लोकांक खबर नासतल्यो. त्यो गजाली आमी तुमचे मेरेन पावोवपाचो यत्न ह्या अशा बारीकशा ह्या कार्यावळींतल्यान केला. हांगासरले जे दिवाडकार आसा तांचे कडेन आमी उलोवन पोतेकार म्हणल्यार कितें, तो कसो पयलीं जातालो, आतां तो कसो जाता आनी तो कशा तरेन हांगासरले लोक सेलिब्रेट करता आनी पोतेकारा बद्दलच्यो जायत्यो म्हायती म्हाका दिसता आमी तुमचे मेरेन पावोवपाक आमकांय यश आयलां आसतलें. अश्यो जायत्यो वेगवेगळे गोंयान खुबशे कडेन वेगवेगळे फेस्टिवल्स जाता, जावं वेगवेगळे आमचे जे दायज आसा जे आमचे गोंयकारांनी आजुनूय जपून दवरल्यात, अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो काणयो आसात, अशे वेगवेगळे जे रिपोर्ट आसात ते आमी तुमचे मेरेन अशेंच आमच्या वेगवेगळ्या कार्यावळींतल्यान पावयत रावतले.